कोंकणी साहित्यीक ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांकां 22 एप्रिलाक उदगीर लातूर जावपी 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो म्हूण मान. सुवाळ्याक महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री शरद पवार आसतले हजर, जाल्यार समारोप सुवाळ्याक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आसतले हजर. सोमारा अमित पाटकरान स्विकारलो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो. अमित पाटकर म्हणटा आपल्या रक्तातूच काँग्रेस. वेंचणूक आयोग सद्याक प्रभाग आरक्षणाचे करतात काम. जूनाच्या पयल्या सुमनात जावं येता पंचायत वेंचणुको, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होची म्हायती. वेंचणुकेत 67% जनता भाजपाच्या विरोधान आसा म्हूण स्पश्ट. फक्त मत विभाजनाक लागून पक्षाचो पराभव. गोंय काँग्रेसीचे वेंचणूक प्रभारी पी चिदंबरम हांचो दावो. म्हजे कडलीं तिनूय खातीं म्हत्वाची. 16,000काय चड हुमकळत आशिल्ले मुणकार प्रकरण 6 म्हयन्यां भितर लायतलो तडीक. ह्यान फुडें तारीख पे तारीख ना म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें उतर. सोमारा कार्तिक कुडणेकरान उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदाचो दिलो राजिनामो. हें पद आतां सिद्धेश नायकाक दिवपाचेर चर्चा सुरू आसा. विविध कामांच्या उदरगत कामा खातीर राज्य सरकारान म्हापशा पालिकेक 2.60 कोटी रुपयांचें अनुदान केलां मंजूर. भलायकी खात्याच्या संचालक पदा डॉ. गीता काकोडकराची निवड. ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी समर्थकांसयत सोमाराक घेतलो भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश. गोंय अर्थीक विकास महामंडळान सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या भागभांडवलाचें व्याज म्हण 12.80 कोटी रुपये दिले सरकाराक. एडीसी अध्यक्ष सदानंद तानावडेन मुखेलमंत्र्या कडेन दिली रक्कम. पिसुल्ल्यांत सुरू आशिल्ली मिनाची येरादारी बंद दवरपाचो अंतरीम आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. ब्रेक लागना जावन वेरेंच्या सरस्वती देवळांत घुसलो ट्रक, देवळाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण. अजाना खातीर वापरपी बेकायदेशीर लावडस्पिकराचेर बंदी घालची म्हूण हिंदू जन जागृती समितीच्या शिष्टमंडळाचें उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी मामू हागे हांकां निवेदन.